कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी तुझी स्तुती जी तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी तुझे विश्वास पोळता उघडा साकारता जीवर तुझे रुच पर वसो तुझी स्तुती जी तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी तुझी स्तुती जी तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी मोत्याच्या हातांतलो सोडय म्हाका देवा हातांतलो राखलेल्या ओटा तुझी स्तुती जी तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी तुझी स्तुती जी तुझी कीर्ती दीस रात गाऊन दी येशू मिया दीस रात गाऊन दी जेजू पुनर्जीवन पावन आनी जिवीत कोण ताचे सतमंता तो मरस जाल्यार जियेतलो ह्या बावरतान आज आमी देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासून मागोंकू आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांज्यांच्या मरणा वरवीं दुख्खेस्त जाल्ल्या कुटुंबांक बुजोवंक एक जाल्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या वेगळ्या सरा वरवीं आमकां दूख भोगचे न्हीज तरी जिवन जाल्लो जेजू आमच्या भाव भयणीक ताच्या जिवनपणान भागीदार करतलो म्हणलो बरवसो आमकां आसा देखून ह्या ल्हान मागण्या विधीन आमी भक्तीन वांटो घेवया आनी जिवन क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ जिवार करया देवाचें उतर आतां आमी आयकुया घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत जर देव आमचे पक्षेक आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस्ता पासो ताका सोण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण तिणी ती म्हूण देवूच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी ददगवणी खाणा जेवणाचो वा नसनाचो तातवार आपाय वा तलवार देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार सांव पावलो जेजूच्या मरणा आनी जिवनपणाचो अर्थ समजुल्लो धर्म दोतो आमकां आमच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो बरवसो दिता रोमाघरांक बरोवन तो विचारता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो
जाप दिवन तो सांगता मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त सत्य जावं पदवे जावं आतांचो काळ वा फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक कोणाकी जावचें ना. देवाचो मोग इतलो बलिश्ट की तो कितेंय सोसूंक शकता आनी ताका कितेंच नाश करूंक शकना. देवाच्या मोगातावन कोणाच्यानी वा खंयच्याय कारणा खातीर आमकां मेकळी करूंक जायना. देवान क्रिस्ता मुखांतर आमचे थंय एक विशेष संबंध स्थापीत केला आनी वो कोणाच्यानी तुटूंक जायना. मोर देवातावा मदें आनी मनशां मदें वेगळो आसार हाडूंक शकना. बगार देवा संगी अमर जिणयेचो संबंध रूपीत करता. मरण जिविताक वाट आनी सासनीक जिविताचें दार. जिवीत देवाच्या मोगाची कुणा जाल्ल्या वरवीं मरण दूख करच्या बदलाक आमचे थंय अमर जिविताचो बरवसो परगट करता. सुमयान शिकयल्ल्या प्रार्थनेद्वारे सर्गीच्या बापासूय दया कृपा आमचेर आनी आमच्या फुडें देवादीन जाल्ल्या सर सान्यांचेर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ सकाळ तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता पातकां भोगोस ताळमेन बदलू नाका वायटांतलें आमकां निवार. सर्गींच्या बापा तूं जिवाचो आनी मरणाचो धनी. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतली आमच्या भाव भयणी पासत मागोंक संवसारांत हांव आमचे फुडें तुजे सशी आयिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मागोंक आमी मुखार आयल्या. बापा आमच्या भाव भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यांक तूं बुजवण दी आनी तूं तांचो बरवसो जा. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगातावन केदींच वेगळी करिनाका. बगार सदांच तुज्या गोपांत आमकां सांबाळ. आमकां तयार केल्ल्या सर्गा राज्यांत आमी येवन पावशे आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची नांवी. सस्नासो विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचे पंगती समाधानाचे विषय घेवन दीत. आमेन. Dev maka apoi tanah, rauji
mata zanaha daryotu kakultiso saidaka turagan haulon orgunyakkan sasumya sorwondan tumuso mismuso sampana dewaka apoy tanah rau Jesu tumuche sanggi aik maka rahmaka son keris kalinaka atulun warmaka tuje gari Moga putra sore Bagaimana kesejahteraan kedua orang kaum dewa menjadi senantiasa kepada kita jadi pemikiran kita. Amin.